धारबांदोड्या पालये हांगच्या भूमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली। चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां, दिवल्यो तशेंच हेर वस्तू फारायल्यो। फंडपेटी चोरांनी फोडली, सीसीटीव्हीची नासधूस केली। अंदाजे 30,000चे लुकसाण जालां अशें समितीचे वांगडी सांगता। पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला, फुडलो तपास चालू आसा। हांव सकाळीं 7 मेळान आयिल्लो। देवळांनी पळयत जाल्यार सगळें ओपन आसा, जागा बी सगळी। हांवें तो म्हाज्या फुड्यान बाबांनी भाऊ येतलो आहा, तो ओपन ताका म्हणजे खंय गेला रे म्हणून फोन करप। पयल्यार तो काय नाशिल्लो, तो म्हाज्या फाटल्यान येयलो। हांगा पयलें हें पळयलें हांवें गांवांत सांगलें बाबा अशें जालें, वचोन तुमी पळया म्हणून। कुलप फोडलां, दिवल्यो ना, आयदनां ना, पळया म्हणून आलमार पडलेली आहा। 7-10 साधना आज दिला का साधन? ना हांव मंगळाचो आमी आमचें काम पुसपाचें बी, देवळांत आयदनां निवळ करपाची। लॉक पडलेलें आशिल्लें। आमचो एक हो आसा निवळ करपी आयदनां पळयत जाल्यार ताका सकाळीं फुडें तो सुमार 6:30 सुमार येयलो। तेन्ना पळयत जाल्यार देव ओपन, आरमार सगळी पडलेली आहा, सगळे नाशाडी जाल्ली आहा। तो तसोच अध्यक्षा कडेन गेलो गांवांत, तो अशें जालां मागीर देवस्थानाचो अध्यक्ष येवन हांगा पळयलें मागीर पळयतकूच ताणें पुलीस कंप्लेंट केली। हेज्यान पयलो आमचो 30-31 कालोत्सव जालो। त्या कालोत्सवान नंतर कांयच जावं नासलें आनी देवस्थानाचें काम चालू आसलें। तें काम चालू आसतना कालच्यान तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें। म्हटल्यार काल येवना ते आयच्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केलें। तेंची जागृत आसतकूच ते येनासले आनी आमचे दोनूय गेटीक लॉक पडटाले। ते कितें कोणाची काल्याक गेले तेंचें सामान आसलें म्हणून आमचें लॉक मारलें ना गेटी। आनी म्हणून तेंच्यांनी आमच्यो दिवल्यो येयल्यो, पुजेचें सगळें साहित्य येयलें, CC कॅमेराचें सगळें हें करून उडयलें तेंच्यांनी। आनी कांय आनी भरपूर वस्ती तेंच्यांनी आमच्यो येयल्यो।